हांव संदेश पार्सेकर सरपंच नार्वेचो। आयची ग्रामसभेक जे विशय येयल्ले आसा पळय एक शिपयार्ड डॉकाचो एक विशय येयला तो बाकीचो कितें विशय आसा जाल्यार आमी तो हे करतलो। जर डॉग जाता जाल्यार गांवच्या लोकांक जर काम मेळटा तर आमी तुजे पयलीं सांगताले आमच्या गांवच्या कामां जाल्यार आमी ताका प्रोविजनल दितले असो आमी एक ठराव घेतलेलो आसा। आनी बाकीचो जो विशय आसा प्लॉटिंगाचो जावं बाकीचो तो इल्लिगल आमी ते कांय करून दिवचे ना। बाकीचें कितें आसा पळय तें जातलें। आनी बाकीचो एक स्टाफ घेवपाचो आसा, एक स्विपर घेवपाचो आसा। बाकीचे लायटीचो प्रॉब्लेम आसा, अंडरग्राउंड केबलिंग जातलें कित्याक पावसान लायट फेल्युअर जाता की आमच्या सप्तकोटेश्वर जो वाडो आसा ते कुळागर आसा तेन्ना एक चुडत पडले माडी पडली जावं कितें पडलें परत लायट वयता। ते आमी रिक्वेस्ट केले आनी ऑलमोस्ट प्रोसेस आसा आमच्या आमदारान तो अंडरग्राउंड केबलिंग घातलो आसा। ते केबलिंग येतलो पळय तेन्ना आमी तो हे करतलो तो EBC स्विच आहा गे म्हणटा म्हणजे हो ट्रान्सफॉर्मर तो ट्रान्सफॉर्मर तो कनेक्ट करूंक मेळटा आमी कट करूंक मेळटा जितकें जाता पळय म्हणजे खंय प्रॉब्लेम जाला तो थंय शटडावन जातली बाकीचो सगळ्याक लायट मेळटली असो EBC स्विच आहा पळय तेका आमी लेटर करतले। ओलाचो प्रोजेक्ट घेवपाचो म्हणून ही अफवा चालू आसा ना ओलाचो प्रोजेक्ट काय ना लोकांचो ओपोज आहा न्हू ना तो नाच जालें प्रोजेक्टूच ना जालें प्रोजेक्टूच ना। पण फाटी हे सन ऑफर जाताले की प्रोजेक्ट ना तसो काय बरं थँक्यू।